मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आहा. हाय म्हण शिव बिझी आहा पोळ्या खावपाक. मुलाला खंय पोळ्या आयज सो पोळ्या बसताले. तो टीव्ही देख रहा है. खंय ताका देड बरोबर येतं. इतलंच पीठ उरला आणि थोडे उरला का फ्रिजेन. आमगे पीठ केले आणि 3 दीस बरे उरता. 3 दीस करपाचे. 3 दीस म्हटलं की शिणाता आटे केला खावपाची आय चटणी केला रागीत तुमकां सुके आपली काल केल्ले भाजी कशी बटाट्याची भाजी अशी डिफरंट टायप चिली पावडर घालून पातळ करता आई ते केले काल आणि आयज केला चटणी. सो फाल्यां पळोवया कितें करपाचें. सो पीठ केलें बरें पडटा 3 दीस सदांच कितें करूंक जाय ताका लागून. ओके सो जालें आमचें सगळें ऑलमोस्ट घरची सगळें कामां चालू आसा. इशुका भरयलें ऋतू आजून उठोंक ना. सो ही भाजी ही आई न्ही चिली पावडर घालून करता. काल केल्लेले तर थोडेशे उरलेले म्हटलं खावया म्हटलें आयज केला चटणी. इश्वीक हेका हांगा पॅक करचें पडटा कित्याक ती भायर पुसता न्ही ती. वयता खंय मदीं कबाबी हड्डी कितें सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हटलें तुवें. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हटलें आं सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हटलें तें पळय तुका नाका गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग शी पाय कर मान गुड मॉर्निंग. पळयता पळय हांगा तें तिका पळयता पळय 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 बरो. हें दवरूंक जाय तो बरो खेळटा. काल आजचो सगळो न्हिदोनाचो किरकिरी करपाक लागलो. हांव तें गरमी जाता एसी लायता सगळं लायता फॅन लायता तर गरमी येता ताका न्हू रे. कितें करतले मातशें राव पावस येवनी न्हू रे इश्वी मागीर थंडी खातलो. चल 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 हांव च्या पिता खूब कामां आसा चल चल. सो जालें इशुका नाळयलें ताका रडटा पळय. हे रुमान हांव येयलें न्ही आपूण येता म्हणटा आनी हांगा येयलें न्ही हांगा हात लायता थंय हात लायता खूब काम करता. सो म्हटलें आईक हे कांदे काडया म्हटलें. सो सुकले ते बरे सो बरें काडया अशें मशीन मारता हांगासर. सो हांगासर कपडे घालूंक जाय म्हाका हें सुकोवपाक जे आर्टिफिशियल फ्लावर बीन आहा न्ही ताका वॉश केला आयज हांवें. तो सगळे ते आर्टिफिशियल फ्लावर आसले हॉलान न्ही ताका धूळ पडलेले सो ताका हांवें वॉश केला आनी बाकीचे आहा ते ताका वॉश करूंक जायना. सो हें आसा न्ही हें आसा पळय ताका वॉश करपाक जायना कित्याक ते पिड्ड्यार जातले म्हणजे बेश्टे हांवें ताका न्ही कपड्यान पुसून काडला तरी पूण ताका आसा मातशें धूळ म्हटलें तें सुकोवया म्हटलें आईक म्हटलें कांदे काड. सदांच न्ही इल्ली इल्ली कामां करूंक जाय एकदां सगळें जायना. हें क्लीन कर तें क्लीन कर पळोवपाक जायना धूळ सामकें. सो म्हटलें आईक ते कांदे काड हें सुकयता हेका नाळयलें एक काम जालें. आतां न्हिदतलो तो. सो आयज इशुकाचें हांव 11 मंथ फोटोशूट करतलें. जालें आतां एक व्हडलें टेंशन म्हाका कितें सांगू तुमकां कितें करूंक जाय म्हयन्यान टेंशन पडटालें म्हाका. आतां दिसता कितें करया म्हाका प्लॅन आसलेले पायलट करया म्हणून पायलटाचे हांवें कपडे बी ऑनलायन सर्च केले इतले बरे ना आनी खूब एक्सपेन्सीव 3000 4000 एमेझॉनान पायलटाचे ड्रेस 3-4 रुपया कोण जाय ते. सो हांवें दिस टायम सिंपल दवरला काय व्हडलेशें ना. सो आतां पर्यंत हांव बरें करत येयला. सो दीस मंथ सामकें कितें करूं कळना सगळें केला ताका न्ही. सो ताका लागून सो हांवें म्हटलें आतां सिंपलशें करया म्हटलें टायमूय ना. सो आयज फोटोशूट करतलें आनी एक बारीकसो केक करतलें हांव मँगो चीज केक करतलें कळ्ळें न्ही. मँगो चीज केक खूब इजी आसा रोखडें आसा म्हटलें तेंच करया म्हटलें. सो आनी पाशियेंस ना. सो आयज करतलें 11 मंथ फोटोशूट आनी एक बारीकशें केक करतलें मँगो चीज केक कित्याक मँगो सिजन आसा आनी मँगो शिवाय मँगोची भरपूर रेसिपी आहा तुमकां शेअरूय करूंक जाय. सो म्हटलें आयज मँगो चीज केक करया म्हटलें. सो ताका लागून सो म्हाजें सगळें काम जालें. सो आतां न्ही हांव तें सगळें सुकयता. कितें रे तें सगळें सुकोवंक आई हांगा एक कांदे व्हरता आई माळयता आई कशी आहा आई आतां बरी आहा. हय कितें खाऊन घेऊन न्हिदलं म्हणून केलें तेणी ना लोक समज तू खाऊन न्हिदले म्हणून. हो पळय बाथरूम मध्ये दार ओपन आसलें गेलो आतां न्हावून येयलो. आतां आई बरी आसा. तुमकां खबर आहा न्ही रायस तिणें कंप्लिटली सोडलें. आतां भाजी पालो खात ती चड न्ही गे. हय चल कर तें बेगीन म्हाका तें सुकोवंक जाय. सो आईन कंप्लिटली शीत सोडलें आनी म्हाका एक कमेंट केलेलें आईक शीत बीन दिनाका. सो शीत तिणें कंप्लिटली सोडलें. दनपारां रातची 2 टायम तिकी चपाती भाजी मात ती भरपूर खाता भाजी बी आसता आमगे. आतां खूब दीस जाले आमी नुस्तेंच ना कित्याक आमी माळवण गेल्लेले. हय
आम्ही मालवण गेलेले भरपूर भाजी हाडला म्हटलं आता नुसते बिस्ते कांयच नाका म्हटलें खावपाक काय मूड ना नुसतें बीन सो भेंडी आहा फ्रिजीर बरें तळणी आसलेली भेंडी सो म्हटलं आयज भाजी करया आनी आयज चपाती करया ज्वारी भाकरी बीन नाका कित्याक तेच खायत येयला न्ही सो गव्हाची पिठू आसा सो म्हटलं आयज चपाती करता आनी ते करता आनी कालची ड्रमस्टीक करी आसा सो आतां करी बी आयज काय करची ना कित्याक ड्रमस्टीक करी आसा न्ही आनी चपाती आई कशी जेयना सो ऋतुराम चपाती करता आनी भेंड्याची भाजी करता सो हें सगळें करून घेता भेंड्याची भाजी बीन हांव करून घेता मागीर म्हाका ते मँगो चीज केक करूंक जाय ते रोखडे असले म्हणजे ताका खूब टायम लागता फ्रिजीन बीन दवरूंक जाय अय पय 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 कितले काम करता पळय खंय वचून सो हांवें सगळे म्हाजे परफ्यूम बिफ्यूम न्ही सगळे हांवें एक बॅगीन घालून दवरला आं सगळे हांवें हितून घालून दवरला म्हाजे परफ्यूम बिफ्यूम तो काडटा म्हणून हितून घालून दवरला हांवें चल भायर चल हांव मातशें ते फ्लावर सुकयता चल चल वच 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 आं चल चल भैया कडेन वच चल चल यो ऋत्विक ताका व्हर रे ऐक ना ऋत्विक तो टीव्ही पळोवपा बिझी शे बेजार ताका व्हर मातसो हांव ते सुकयता चल चल मेळटा तुमकां मागीर सुकोवन घेता सगळें भाजी बीन करून घेता मागीर मेळया चला चल भायर चला दार बंद करता ओके बाय सो आयज भायर न्ही सामकी दमट आहा वतूच ना सो हांगासर घातलें हांवें सो टायम लागता सुकपाक खूब हांव इतलें वतून ना न्ही सो भायर घाली हांगा घालून सोदतलें भायर सो भायर नाका म्हटलें हांगाच घालता की जागो आसा टी व्ही काडला हांगचे टी व्ही रेंटाक दिला न्ही सो जागो आसा म्हटल्यार हांगा सुकोया सर ऋतिका काम दिलं आपल्याला वाज होता खंय म्हटलें भाजी कट कर म्हटलें सामकें बरें टेंडर आसा भेंडी एक सुद्दां भेंडी न्ही पिड्डे जावंक ना एक जाला ना रे बरें अरे कट कर हे कट कर वयले कट कर हां दाखय हां पळय पळय बरें आहा एक सुद्दां भेंडी पिड्ड्यार जावना म्हटलें भाजी करया आनी एका म्हटलें कट कर म्हटलें इश्यू जे आत्तां न्हिदलो हेजे बिरें भाजी करता मरे सावकास कर हां सावकास कर करता तो कितें कर म्हटलें न्ही हेल्प करता तो इतलें मोठें न्ही ऋत्विक हेज्यान 2 कर हां ओके सो जालें म्हाजी थंय भाजी बीन करून भाजी केला ड्रमस्टीक करी आसा आनी चपाती करना आता कित्याक आई अपाली भाकरी आसा आनी 4 आसा भाकरी ज्वारीचे सो आपूण ते खाता अपाली सो ती शिजेना न्ही सो हांव दनपारां म्हाका शीत जाय हांव चपाती खावून बसूं शकना हांव थोडेशी जेयता रातचें आमी चपाती करतले भाजी केल्या हांवें सो बरें टेंडर आसलेली भेंडी सामकें बरें जालां भाजी सगळें केलें हांवें एक सुद्दां वायट जावंक ना आनी सगळें केलें आनी दवरूंक ना चिंतलें की थोडें स्टफ करया भेंडी दवरून स्टफींग बीन करया म्हटल्यार नाका म्हटलें चल तें आमी स्टफींग बी केलें न्ही आयज करता फाल्यां करता तशें उरता आमी ती भेंडी बी पिड्डे जातले सो भाजी जालें सो हांव येता मदीं मदीं किचनान कितें पडलें बिडलेलें खाता कितलें मशरूम तितलेंच तें ओके सो आतां न्ही आमी करया मँगो चीज केक ओके 1 जाली हांगासरूच सो सगळें जालें म्हणजे खिचडी बी रेडी आसा आयज बेगिना उठलो न्हिदोनाच आयज उठलो बेगिनाच म्हटल्यार खिचडी रेडी आहा सो आयज करया आमी मँगो चीज केक सो इजी आहा सिंपल आहा ओके चला हांगासर हांवें मिक्सी जार घेतला आनी हांगासर हांव बिस्कीट यूज करता न्यूट्री चॉयसाचे डायजेस्टीव फायबर बिस्कीट ओके हय सो हें फूल घालता हांव भितर सो तुमी न्ही खंयचें बिस्कीट घेवपा आतां विटामारी बीन घेवपा आतां ओके हें सगळें घालता आनी ताका फायन पावडर करून घेता सो हांगासर परत हांवें पावडर करून घेतला सो आतां आमी बटर घालया बटर न्ही बरें मेल्ट करून घेवंक जाय हांगा एक 4 व्हडलो चमचा हांवें घेतला बटर आनी ताका बरें मेल्ट करून घेतला तें घालता हितून कितें घातलें खबर आहा मातशें ताका बायंडींग घेतलें बिस्किटा पावडराक सो बरें ताका अशें मिक्स करून घेवया सो हांगासर पळय हांव केक मोल्ड घेतला तितून केक करता पळय हितून न्ही टिश्यू पळय सॉरी बटर पेपर घातला कित्याक मागीर तें आमकां इजिली अशें काडूंक मेळटलें सो आनी एक अशें हें ट्रे मेळटा सो इजिली सकयल्लें न्ही अशें ताका लॉक काडलें न्ही सकयल्लें प्लेट येता भायर सो तें ना म्हाडें हांवें अशें केलां सो आतां आमी तें बटर आनी बिस्कीट पावडर घातला पळय बरें मिक्स करून जाल्लें आसा सो हितून हांव ट्रान्सफर करून घेता सो बरें तेका अशें चमचेन न्ही बरें तेका अशें स्प्रेड करून न्ही अशें प्रेस करून घेयात तें बरें सेट जावंक जाय सो हें पळय अशें आमकां बरें सेट करून घेवंक जाय अशें वाटी बी आसलें न्ही वाटेन ताका बरें अशें ताका सेट करात आतां आमकां हें न्ही फ्रिजीन दवरूंक जाय एक 15 मिनटां हें बरें मागीर सेट जातलें सो हांगासर आमी बावल घेतला सो आतां घालता हांव क्रीम चीज सो हें आसा 150 ग्राम सो 150 ग्रामाचे हांव 2 बॉक्स घालता सो
सो आतां घालता हांव 1/2 कप शुगर घालता. मातशें न्ही स्वीट कमी करतलें हांव. सो हें हांव फूल घालचें ना, पुरो इतलेंच. सो आतां घालता हांव एक 1 कप मँगो प्युरी घालता. सो आतां घालता हांव एक 1 टीस्पून न्ही वनिला एसेन्स घालता. सो आतां न्ही आमकां हें बीट करून घेवंक जाय. आनी जेन्ना हें बीट करतलें पळय तर ओवर ताका बीट करप ना. मातशें ताका सगळें मिक्स जायसर न्ही ताका आमी बरें बीट करून घेवया. सो हें पळय बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां हांव घालता फ्रेश क्रीम घालता 1 कप. सो हेका आतां बरें बीट करून घेवया. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां घालता एक 1/4 कप एक 1/4 कप घालता हांव कर्ड घालता. आनी ताका आतां बरें आमी मिक्स करून घेवया. सो हें पळयात हें जाल्लें आसा. बरें बरें स्मूथ टेक्स्चर येयल्लें आसा. हें पळयात. सो आतां भितून घालया. आमी ती फ्रिजीन दवरलेली न्ही. सो तितून घालता हांव. सो हांगासर पळयात मातशें ताका टॅप करून घेवया. सो हेका न्ही आतां आमकां स्टीम करूंक जाय. उदक दवरलें हांवें गरम जावपाक. सो हांगासर मदीं हांव स्टँड दवरता आनी एका एक 1 आवर न्ही एका स्टीम करूंक जाय. थोडे न्ही हितूनय केलां हांवें. मदीं न्ही हांवें स्टँड दवरला. सो आतां हें न्ही आमी दवरया मदीं. ओके. सो हेका हांव 1 आवर दवरतलें स्टीम जावपाक. सो इवनिंग टायम च्या पिवंक बसला आमी सगळीं जाणां. इशू आत्तां उठलो आनी हांवें न्ही ते बेक केलें. एक 1 आवर बेक केलें हांवें. आनी बेक करून न्ही भायर काडून दवरलें हांवें रूम टेम्परेचर जावपाक. मागीर हांवें न्ही आतां फ्रिजीन दवरला. तें बरें चिल्ड जावंक जाय. एक 1 आवर 2 आवर तें बरें चिल्ड जातलें. आनी शिवनाथ ग्रीन टोस्ट इलायची. म्हाका इलायची इतलें हेट सांगू तुमकां. मिल्क रस्क बीन आसता पळय तें खावंक बरें लागता. तेणें पळोवंक ना तशें वता. सो तो घेवन येयलो. आसूं म्हटलें आतां बसता हांव चाय पिवपाक. शिव घेवन येयला इलायची रस्क. शिवाकू लायक ना ते. तुका लायक ते? तुका आवडना ते? लागता तोंडाक. खूब मेळटा मदीं मदीं खाताना. हय. असं म्हटलें एकूच हाडला. आनीक 2 हाडला हाणें. ते नॉर्मल मिक्स रस्का. ते नॉर्मल आसा. ते बरें आहा. ही इलायची हांव केन्ना इलायची हाडना. आनीक आहा ते नॉर्मल आसा. ते दोनी सारके आहा. नॉर्मल म्हणजे इलायची न्हू. आतां आसूं आतां हें ओपन केलां हें खाली करपाचें. सो आनी आईन न्ही हें पळयात मोगरा काडलेले. आनीक जाल्लेले मोगरा. सो हें पळयात आमच्या बाल्कनीन हें पळयात 4 जाले. काडून हांगा दवरता ही. बरो येता वास. हें पळयात. सो हें पळयात चीज केक जस्ट काडलो हांवें फ्रिजांतल्यान. मातशें वयर न्ही बारीकशें डेकोरेशन करता हांव. आं हय मँगो चीज केक खातलो. सो वयर न्ही मातशें बारीकशें डेकोरेशन करता. आमचे फायनल जाल्ले आसा सगळें. पयलीं म्हटलें फोटोशूट करया मागीर केक कापया म्हटलें. कित्याक तो मागीर न्हिदतलो बी तरी कांय गॅरंटी ना. म्हणजे केस उगय न्ही ते कितें सँड नाका मॅन असो हें कर. पेंटर खंय शिवाय ताका पेंटर केला. आर्टिस्ट. सो आमचो हांगा आर्टिस्ट रेडी आसा हांगा बसपाक. सो हें पळयात. सो अशें बारीक दिस टायम न्ही खूब सिंपल केलां. हें पळयात सगळें आसलेले कबडान सगळे कलर बिलर सगळें दवरलें. सगळें हांव न्ही यूज करता म्हणजे पेंट बीन करपाक. सगळें बरें आहा तें आजून. सो अशें दवरलां जें कितें आसलेलें पळय सगळें दवरलां. सो म्हटलें तूं मोबायल घेवन यो बिना बिना करया. सो फायनली जालें आमचें फोटोशूट. मागीर कितें कितें फोटोज बी काडून हें पळय आमचो आर्टिस्ट ड्रॉइंग काडूच नाका. आर्टिस्ट पडलो. कसलो आर्टिस्ट कसलो आर्टिस्ट रे. प्यूर बसला की आर्टिस्ट. कितें काडलें तूं ड्रॉइंग.
काहीच काढूक ना सगळं पप्पान काढला नु रे हे इशुकाचे हात हे केले कलर मारून ताका हे केले सो झाले एक सांगू तुमका एक फायनली हो लास्ट फोटोशूट इशुकाचो झाले चला झाले फोटोशूट काढा काढा पॅकअप पॅकअप चल ते सगळे म्हणजे असलेले काढले अँगल बिल सगळे तर झाले एक फायनल बरे आले कपडे कपडे काढ ना हे करतलो चल मातशें ते वॉश कर फेस सो दिस टायम म्हाजो चीज केक न्ही इतलो बरो जावना जशें हांवें व्हिडिओ पयले तशें जावना म्हाजें आसूं खावन पळोवया इले ओ घे शिनात रा चाकू हाडटा अयो घे चल दवर इजवी मँगो चीज केक ना तू जायना कर ती बिस्कीट हा भितर ती बिस्कीट नी घट आसता जावचें तू चाकू धर ताका धर ते बेश्टे हात लावनी ओके तुजी डान्स करा हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे अयो घेता उठू घेता ना अयो तितून जायना ते बिस्कीट सकल आसा पळय मातशें ते हार्ड आसता अशें तर ताका प्रेशर लावचें पडटा चल चल अयो हांव व्हिडिओ काडटा चला अरे हॅपी 11 इश्वी हॅपी 11 मंथ इश्वी हॅपी 11 मंथ इल्ले थोडं तोंडान खावय ताका खा मँगो खा पुरो थंड ते पुरो आता आम्ही खाऊया सगळे पुरो झाले इश्वीक झाले हो लास्ट महिन्याक केक करपाचे आणि महिन्यान फोटोशूट करपाचे झाले पुरो आले म्हाका बरें करून चल कपडे काडटे का चल जालें आतां आमी खावया सो हें पळया तर जाला बरो पण चीज केक तो वयलो आहा पळय तो चीज तो बरो सेट जावंक ना टेस्ट बरो आहा हे पळया मँगो चीज केक टेस्ट कसो आहा काय नाका बरो न्ही बरे सॉफ्ट मेल्ट जाता चीज पुरो चल ओके बरें आहा फर्स्ट टायम केला हांवें टेस्ट वायज बरो आसा फक्त तो बरो हे जावंक ना बरें आहा सो चला हांव सुरू कर इशुकाचो 11 मंथ पर्यंत जालो फोटोशूट तुमी पळयला इशुकाक जाल्लो तेन्ना आतां 11 मंथ पर्यंत कसो आसलो रिश्वी कसो व्हडलो जालो कळकूच ना तुमकां सगळें शेअर केलां हांवें सो जालें ताका आतां खिचडी खावयता ताका भूक लागला 9 जाली ओके सो म्हाका करूंक जाय चपाती आजची आयज चपाती आसा सकाळी भाजी केल्ले न्ही भेंड्याचे तर आयज आतां चपाती करता आयले ओके तो चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर कितें बाय बी कितें म्हणटा बाय हां बाय I love you friend. Please do comment, subscribe to my channel.